सोया तुझ्या मंदिरात तुम्ही राहिल्या वर्गास स्तुती गाव येताय झाल्या पाका आमची वळखता भोगसाने माता या सका संगी मिळून बळी भेटैता भूविस्थानान तुझे संगी एकवटल्या तुझ्या या कोणा वाटेली चाल्या तुझी संगी मिळो बळी भेटैता उत्साह मनान तुझ्या भागा मी देता सोया तुझ्या मंदिरात आम्ही आयल्या वर्गा स्तुती गाव एकताय झाल्या पाका आमची वळखता भोगसाने माता या सका संगी मिळो बळी भेटैता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्ताते म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आयच्या वांजेलांत सोमी म्हणटा जर तर तुझ्या भावार तुका राग आसा तर तुजी काणीक आलतारी सोडू आनी वचून राजी जा मागीर येवन तुजी काणीक भेटय आतां आमी जोडया दोळे आमी धांपया सगळीं आमच्या जिवितांत आमकां कोणाचे राग आसा या आमकां कोणें दुखयलां तांकां बोगसूंक आमकां कश्ट मारता ते सगळ्या व्यक्तीचे उडास हाडया कित्याक आमी देवा लागीं बक्षाने मागता आमच्या वैयक्तीक वातकां खातीर तो बक्षणाचो अणभव म्हाका जायचे तर हांवें हेरांक बक्षिजे जाल्यार मात त्या बक्षणाचो अणभव म्हाका जाता वय सोम्या म्हाका दुखयल्यांक हांव बक्षितां तुजे बक्षाने म्हाका जाय म्हूण सांगता आमी म्हाका हांव बातकी सर परिदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच संकार मरे सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता सर पतिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकलूत कर सोमिया काकलूत ख्रिस्ता काकलूत ख्रिस्ता काकलूत सोमिया सोमिया प्रार्थुया भोवर्त्या देवा पवित्र आत्म्यान बरोवन भाग्यवन एफ्रायमान तुझ्या प्रधान सेवकान गितां गायनांनी तुझ्या महिमेची ओडवी गायली आमी आमकांच सगळ्या काळजान तुझे सेवेक समर्पण दिवन तुजी वाकणी निरंतरी गाव तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव
तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एक पोनाची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. एलियान अहाबाक म्हळें, वस, जेव आनी पिये, कित्याक पावसाचो आवाज आयकता. अहाब जेवंक आनी पियोंक गेलो तेन्ना एलिया कार्मेल दोंगरार सोडलो आनी धरणीर सश्टांग सरपडलो आनी ताणें आपली तकली आपल्या दोंबरा मदें घाली. ताणें आपल्या सेवकाक म्हळें, वयर चड आनी दर्याच्या कुशीन पळय. ताणें वयर चडून पळयलें आनी म्हळें, कांयच ना. ताणें ताका म्हळें, परतून 7 पटी थंय वच. 7वे पटी सेवकान म्हळें, मनशाच्या हाता येदें एक कूप दर्यांतलें वयर सरता. एलियान म्हळें, वच आनी अहाबाक सांग, तुजो रथ तयार कर आनी पावसान तुका रावोवच्या पयलें सकला वच. थोड्या वेळान मळब कुपांनी काळें जालें, वारें वाडलें आनी दारेंनी पावस पडलो. अहाब आपल्या रथार सोडलो आनी जेज्रेलाक गेलो. पूण सरस्पराचो हात एलियाचेर आसलो. ताणें आपलें कामार बांदलें आनी जेज्रेल पर्यंत अहाबा मुखल्यान धांवत गेलो. देवाचें उतार हें. Siona Deva, tuji स्तुति करो favor. Siona Deva, तुझी स्तुति करू favor. प्रीतमेची तू भेट करताय, तिचेर पावस वताय. सुबंपणान तिका सुफळ करताय. देवा, तुझ्या वळाने आनी उदकाचो अभाव ना. भुंय बेजावन धानी काडून तांकां तूं फर्मायता. Siona Deva, तुझी स्तुति करू favor. वय कोसलली भूमी पावसाच्या शिवरान तूं भिजयताय. तांतल्यो वळयो उदकान मोव करताय. धन सपाट करताय, ती भिजयताय. आनी तांतल्या फळाचेर तुजो आशीर्वाद घालताय. Siona Deva, तुझी स्तुति करू favor. Siona Deva, तुझी स्तुति करू favor. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. Hallelujah. 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 सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. मातेव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्री आनी फारिसेवांच्या धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ल्या करीत तुमी सर्गीच्या राजांत रिगचिनात. आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका, जो कोण जिवेशी मारता ताका नितीसभेच्या सर्तेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका नितीसभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरेपेत्ता म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरेपिशा म्हणटा ताका यमकोणाच्या उज्यांत लास जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी खानीक पेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी खोर्तेच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. ना जाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करत तुका फार्यांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदेंत घालीत. सतस तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसर तूं भायर सरचो न्हय. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्तादय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या वाचपा नियाळ करतना थोडी सवालां म्हज्या मोतीन आयली. प्रत्येक रितीन आज आमी आचरण करच्या सांता विशयन, सेंट एफ्राईम सांता विशयन आनी पयल्या वाचपा विशयन. ताकाच थोड्या युवतेक हांवें सवाल केलें. सवाल इतलेंच, देव म्हळ्यार कोण म्हणून तुमकां विचारल्यार जवाब मेळ्ळा ती नाका, तुमी सांगचे नाका. देव म्हळ्यार कोण म्हणून फस्ट आमच्या सेक्रेटरी कडेन विचारलें जेवता आसतना दनपारा घाल, देव म्हळ्यार कोण म्हणून. देव म्हळ्यार देव म्हणाले. उपरांत जेजू देव घे म्हणून विचारलें. जेजू देव न्ही, मागीर जेजू देवाचो पूत, देव न्ही, तो देवा बरी, देव न्ही, तो एक देवा बरी. पवित्र आत्मो देव घे विचारलें. पवित्र आत्मो तोय देवा बरी. मागीर म्हणे न्ही न्ही तो देव. जेजू ना, तो देवा बरी, तो इल्लो देव इल्लो न्ही. आनी एकल्या लागीं विचारलें. काल सांजेर रिफ्लेक्शन जावन येतलें म्हजें, ताका विचारलें. म्हजे कोलीग ताचे लागीं विचारलें, देव म्हळ्यार कोण म्हणून. देव देव म्हणाले. ताचे उपरांत विचारलें, जेजू देव घे. जेजू देव न्ही, जेजून देवा लागीं परमिशन घेवचें, पवित्र आत्म्यान जेजू लागीं परमिशन घेवचें, आनी देवान पवित्र आत्म्या लागीं जेजू लागीं परमिशन घेवचें म्हणटा. म्हज्या भयणी लागीं विचारलें, देव कोण म्हणून. जाप तशीच आसली. तुमकां हांवें विचारल्यार तुमची थोड्यांची जाप तशीच आसता, म्हाका वत्ता.
हांव कित्याक हें सवाल आज विचारलें म्हळ्यार आयच्या पयल्या वाचपांत एलिया प्रवादी म्हणटा जिवन देवा खातीर हांव रास्ते आसा जिवन देवाचें अस्तित्व प्रूव करचे खातीर म्हजो आत्मो लास्ते आसा. पळया कालच्या आनी आयच्या वाचपांत दोनूय संगतींनी काल सगळी इस्रायल परजा एलिया मुखार आसा, विरोध आसा, बाल प्रवादी आसा थंय आनी सगळ्या विरोध तो एकलो एलिया प्रवादी एकलो. आनी आजय ते देवाचें अस्तित्व कशें तो प्रूव करता पळया गे. तो अब्राहाक म्हणटा वच तूं कहानी दे, तूं टेन्शन करनाका, हांव थंय वेतां, देवा लागीं मागता आनी पावस येता. एलिया प्रवादी एकलो, ताचे विरोध सगळे इस्रायल परजा आनी बाल प्रवादी. म्हज्या मतीक सवाल आयलें, एलिया प्रवादी कशें करूंक बोळ खंय तोंड मेळ्ळें. आमकां 4 जाणां मुखार रावूंक एकल्या बेन दिसता, आमकां 2 जाणां जाय न्ही गे, रातीचें भायर वचूंक बेन दिसता, आमकां आनी कोणी जाय. पूण म्हज्या मतीन सवाल एलिया प्रवादी गे बोळ खंय तोंड आयलें. आन्सर इतलेंच, देवा लागीं ताका आसलें विश्वासीपण. तो कोणा लागीं आसलो, कोणा लागीं मागतलो, कोणा खातीर झुजतलो म्हणलें ताका कळीत आसलें. सारकें गे, कोणा लागीं मागतलो, कोणा लागीं कोणा मुखार आसलो, कोणा पासून तो झुजतलो म्हणलें ताका कळीत आसलें. तें विश्वासीपण ताचें थंय आसलें. ताका सायच्या वांजलांत बोवापुरबायन स्वामी म्हणटा, तुमची धर्मदिश्टा फारीजेव आनी साधुसेवेचे की ऊस आसल्यार मात तुमी सर्गींचेर रिकतात. ताकाच क्रिस्तांवपण एक ब्रँड न्ही. इट इज नॉट एन ब्रँड एडिडास या ली कोपर, ते ब्रँड. क्रिस्तांवपण ब्रँड न्ही, क्रिस्तांवपण एक आयडियोलॉजी न्ही. इट इज नॉट एन आयडियोलॉजी. क्रिस्तांवपण क्रिस्ताचें जिवीत जिवोवचें, ताका विश्वासी रावचें, ताचें जिवीत म्हजें करचें. सगळ्यांक म्हाकाय तुमकांय आमकां समजता. आनी त्या फळान एलिया प्रवादी रावता आनी सगळ्या इस्रायल परजा मुखार बाल प्रवादी मुखार आपले तो एका निजा देवाक साक्ष दिता आनी एक निजा देव आसा, तोच करो देव, तोच बाप पूत पवित्र आत्मा म्हणलें तें सत सगळ्या लोकांक, त्या सगळ्या इस्रायल लोकांक तो प्रूव करता. कित्याक ताका आसलें विश्वासीपण त्या लोकांचेर न्ही, त्या बाल प्रवादीचेर न्ही, त्या संवसाराचेर न्ही, बगार ताणें पातळल्या त्या देवाचेर. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, तुमच्या मुखार हांव हें कशें जाता म्हूण सांगता. एक विश्वासीपण आनी एक प्रॉस्पॅरिटी कल्ट. विश्वासीपण आनी प्रॉस्पॅरिटी कल्ट. प्रॉस्पॅरिटी कल्ट म्हणलें कितें म्हूण तुमकां हांव सांगता. अब्राम आनी लोत हांची वळख आसा, आयकलां हांव. अब्राम हय भावा तसो बाबा लोत गोत्ता गे, ताच्या सांगात आसलो न्ही गे, हय ताच्या बापूचो गे मावशेचो पुतू. आं आसूं दी. आमकां लोत आनी अब्राम कोण म्हळ्यार कळ्ळें बरो. पळया अब्रामाचें विश्वासीपण, लोताचें प्रॉस्पॅरिटी कल्ट तुमकां सांगता. आतां अब्रामाची संतती वाडटी आसा, लोत आसा. आनी अब्राम म्हणटा आमी भावाव आमचे मदें झगडें जावचें नाका, आमचे मदें झगडें जावचें नाका. तूं दाव्याक वेता, तूं दाव्याक वच, हांव उजव्याक येतां. तूं उजव्याक गेल्यार हांव दाव्याक वेतां. हें आमी मतींत दवरूंक जाय. आमी हांगा चुकता म्हज्या मोगाळ भाव भयण, हांवूय चुकतां, तुमी चुकता. आमचें सैम तशें म्हूण आमी एक्सक्यूज दिवंक जायना. आमी चुकता हांगा. लोत जॉर्दान न्हंयचें फालकें विंचता. कित्याक थंय पुरा न्हंय आसली, सिविलायज जाल्लें, संगत्यो बऱ्यो आसल्यो. अब्राम देवाक विंचता. हें जावन आसा विश्वासीपण. लोत फालकें विंचता, कितें बरें आसा दिसता तें विंचता. आनी आखरे तुमकां गोत्त आसा सोदोम आनी गोमोर शहर भस्म जाता. आयकलां न्ही गे. खंय आसलो लोत? त्याच गांवांत आसलो. अब्राम काना शहराक वता
आनी देवाक विंचता. हे विश्वासीपण. हांव विंचता म्हाका रचल्या देवाक. हांव विंचता तें पालकें रचल्या देवाक. हांव विंचता हो संवसार रचल्या देवाक, न्ही संवसाराक. एक घडीत अशें जालें. म्हजेच गांवचो मनीस काम करनासलो. खालेंगी फंगस आयलें, दोळो गेलो. तसो दोळो गेलो आनी त्या संदर्भार ताचे तें देदसपण जालें. देव म्हाका कित्याक कशें करता गे म्हळें चिंता आयलें. तसो दोळोसो गेलो, ब्लॅक फंगस जावन दोळोसो गेलो, काम करनासलो. पूण ताणें म्हणली उतरां म्हाका आजुनूय म्हज्या भावार्थाक घट दिवची उतरां जावन आसात. वन्नी फादर, देव म्हाका सांडून घालना. कित्याक म्हणटा गे म्हळ्यार त्या संदर्भार ताका थोड्यांनी सांगलें, तुजे वयर कोणें एक माट केलां जावंक पुरो. तुका कोणें अशें जावंक कोणें मागलां जावंक पुरो. ताणें इतलेंच म्हणलें, फादर म्हजो देव म्हाका सांडून घालचो ना. पळय तो म्हाका गूण करता. देवान तुमकां बोळ दिलां, तुमी म्हजेर मागा, इतलेंच पुरो. हें जावन आसा विश्वासीपण. हें आमच्या जिवितांत जायचें. आमी मागतलो देव कोण म्हूण कळनासतना आमी मागल्यार आमी पालकें विंचता. दिस इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी कार्ड. कितें सोबी दिसता तें मात हांव विंचता. एलिया प्रवादीक सगळो संवसार, सगळे इस्रायल पुरजो विरोध आसले. बाल प्रवादी विरोध आसले. अब्रामाकी कांय नासलें थंय. जेजूकी सगळो संवसार विरोध आसलो. पूण ताणें विसलें देवाचें विश्वासीपण. त्या विश्वासीपणान म्हाका आनी तुका साल्वासांव मेळ्ळें. आनी क्रिस्तांव जिवीत हें जावन आसा, टू बी फिडेलिटी टू जिजस. आमी देवा खातीर विश्वासीपणान जावचें मस्त गरजेचें. आमी कितले देवा लागीं विश्वासी आसा तितले आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमी विश्वासी रावता. आनी तें बोळ खंयच्यान येता, आमी विश्वासी रावल्यार देवातान म्हाका तें बोळ येता. हांव ह्या दिसांनी कोर्तीक वेता आसा, हांव शिकोवन आसा. ह्या संदर्भात थोड्यो संगती म्हाका कळटा आसतना दुखेची गजाली वय थोड्या संगतींनी ताका जस्टिफिकेट रिजन आसात. इतलेंच कळटा की आमच्या देवा थंय कितें की आमचो विश्वास येवन उणो जाला म्हूण भोगता म्हाका. आमी कोणा लागीं मागता, कोणा उजेर आसा, कोणा पासून जी येता म्हणल्यार आमी सुकता. त्या पासून तितली प्रॉब्लेमां थंय येते आसात. कित्याक येवची प्रॉब्लेमां इंत अविश्वासपणाची. आपणाच्या वैयक्तीक जिवितांत, कुटुंबा जिवितांत, ह्या चलत्या जिवितांत अविश्वासपणाची. जर हांव म्हज्या देवाक विश्वासी रावलो तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणो, तो देव म्हाका बोळ दिता म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत विश्वासी रावंक. जावं पण हांव ह्या साक जर म्हज्या देवाक हांव कितें पातयेता, हांव आसा, हांव ताजे विश्वासी ना तर म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत हांव जिवंक शकचो ना. हांव लोभ घालूंक पुरो, बरो शर्मा दिवंक पुरो, पूण म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत हांव फुडें वेसोना. कित्याक म्हजे विश्वासीपण सकला पडलें आसा. आज असलें जिवीत आमी जिवंक जाय, न्ही पालकें विंचचें. म्हज्या मोगाळ भाव भयणो, भागर पालकें रचल्या देवाक विंचचें आमचें जिवीत जायचें. आमकां बरें दिसता, सोबी दिसता पुराय. तशें म्हळ्यार आमच्या सालत्या जिवितांत आमी कश्ट काडून संपत करचें ना म्हूण सांगना, तें गरजेचें. पूण तेंच जिवीत जावन नजो. ताका सोमी म्हणटा, मागा तुमी सर्गींचे राज, सर संगती तुमकां मेळटल्यो. तें तुमी काणी आयकल्या जावंक पुरो. एका रायान सगळ्या त्या गांवच्या भुरग्यांक आपयलें आनी जायतें बरें बरें दवरलें. भुरग्यांनी पुरो बरें विंचलें. एकल्या भुरग्यान मात रायाक वेंग मारलें आनी म्हणालें, जर तर हांवें रायाक वेंग मारलें तर सगळें म्हजें जालें. आज आमच्या जिवितांत असलें विश्वासपणाचें जिवीत आमी जिवंक जाय. आमच्या रायाक आमी वेंग मारूंक जाय. त्या वेळा मात्र आमच्या जिविताक एक अर्थ आसा. आमी सिद्धांता वयर जियेना. मोगाळ म्हज्या भाव भयणो, आमी जेजू क्रिस्ताच्या जिणये वयर जियेता. ताची जिणी आमची करता. ताची जिणी इतलेंच ताका विश्वासी रावचें, हेरांक विश्वासी रावचें. आनी असलें जीव जिवंक आमी प्रयत्न करया. तिस कृपया आमी सगळ्यार मागया. आमेन.
सुसुगडे तुर्कानिकी बेटोच्या पुढे साराची तुझ्या पेयाकडे घुपराती बेट हरपमुगाचे तुर्कानिकी बेटोच्या पुढे साराची तुझ्या पेयाकडे घुरसळता म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका ओपतांव. त्या बलिदानाचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही बेटोवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ताच्या मनागी परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां दय दिता. ताचे शिकोवन आमची गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दळपार सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुंच सगल्या अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरे जेवण जातस ताणें काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार तसो गोट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवा जाला. ओ भावाता सुगूर आमी परगटा. जेजू नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडें रगत येतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या पितुमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बाबा,
पिटर पावल आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जिवंतपणाचो बरोवसो धोरण मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखार म्हण पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अवंकार मरे देवाचे माये सांगाती सांजुजे ती सोपोती बगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोती तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक फोनान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयल्या आमच्या बापाचे मागणी भक्तीन आमी मागया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां ये तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारान जा आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेच परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून तर जेजू क्रिस्ताचे न्ही बरोबर शानत्रेक आमकां तुज्या उधार काकोळतीन सर पातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतले वाटे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुम तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो एकामेका शांती दियात देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपोवणे मेळ्ळी आमी निजायकी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन.
असुर अधीन तुझो आमो करता मोकार मोजा स्तुती तुझी सदानी आगायता चालू सोया मोजो आधार तुझे थंय उल्हासता मुजला आता धरलाय म्हाका सावली तुझ्या रक्तान जेजू जेजू तूं येताय भितू भितू तुझी संसार जेजू जेजू तूं येताय भितू भितू तुझी संसार प्रार्थुया मोगळा बापा तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडेक वकात ताचे वरी सर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे बरमणे सोलूंक आमकां घटाय दी एमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. मोगाचेनो पवित्र पुस्तक सहयोग मंगळूर दियोसेस मातेवाच्या अंजलाचेर गुंडायेन अध्ययन प्रारंभ करता. जून महिन्याच्या सर्व संजेर आणि जुलै महिन्याच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या हप्त्याच्या शनिवारा संजेर 3 वरांतावन 6 वरांपर्यंत ही बायबलाची क्लास मंगळज्योती केंद्रांत प्रारंभ करता. जर तर कोणाक मोन आसा तर तुम्ही तुमची नावां रजिस्टर करची. मोगाचेनो ह्या शैक्षणिक वर्साक आमच्या ह्या कॉवेंटांत आमकां 5 जण नवे ब्रदर्स तांची थियोलॉजीचे शिकप प्रारंभ करतात. आणि हे ब्रदर्स जावन आसात. पयलो जावन आसा ऑल्विन डिसोजा निरकाण फिरगजीचे, एल्स्टन मोंतेरो, एलियर पदव, स्टिन जॉर्ज, सुंटिकोप्पा कोडगु, लॉय क्रास्ता बज्जोडी, हिलरी रोड्रिगस होन्नावर. आणि ह्या 5 जण नव्या ब्रदर्स सांगता. ह्या वर्सा आमच्या कॉमेंटांत ಒಟ್ಟು 22 ब्रदर्स तांचे थियोलॉजी शिकप तांणी शिकोवन आसात. आनी ह्या जागी जिविताची 11ची 4 वर्सां हांगासर आमच्या ह्या कॉमेंटांत ते आसात. तुमची सर्वांची मागणी आनी आशिर्वाद आमी आमच्या ब्रदर्सांचेर आशेता. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादा स्वरुपी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालो. वसून या क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे सर आमी तें बी घालया. प्रागाच्या बाळकाचे तुझे नवेन मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा आसमी तेजो मनशाचो इज जावन जियेलो. सतराच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा कोण करून दैवीक वयज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यां शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशाक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितले सर तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची सत्य सवा जेजू बाळकाच्या पांया तळा आमी समर्पिया.
सांगता आमी मागया. एवा घेवन जेजू बाळका तुजी सर पदव्याच्या भितर उगडोवपी केली आसा आनी तुजो अभ्यासावन दिवकल्लो आसता. तुका पातीन उलो मरतेल्या सकटांत येनायक आनी तुज्या अभ्यासावनी बर. आमेन. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी कशी आमची चुकता मागस आनी आमकां कळ्ळें करनाका पूण पांतल्यान आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरे कुरपेन बरयले सुम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांग आनी आयक आमचे मागणे आमच्या बेसार काळजाचे एकाको तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मोगात सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमतीन बरयले मोवाळ काळीस आमची मागणी सुखासून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वयले सरकस्त आनी रासपोन तुजी गोमोग आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदांच सर्वता. आमेन. बळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकाराक आमी अर्घां दिवया. सांगाता आमी मागया. ए उधार पळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देड उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळती आमी वर्णी केल्या. तू जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातीं तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपाच्या इमाची मरी फार तुजी भक्त सगळ्यांनी विसरून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी काळनांतली दैवीक मजा सोडून दी. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. बाळका जेजू आशिर्वाद घेवं आमची तकली बागोवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवे जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. तुमकां सोमेस्तांक बरो दीस मागता. Ragacha Jesu balka makuta Lagi ani puista sengi seya Mai mami tuji wanita Tuji perinci yang kadar mata Jesu balka kara Biglan warak tu sabar Mayang kanci di kurpici bisa di hangka kurpici bisa Jesu balkam kara Biglan warak tu sabar Mayang kanci di kurpici bisa di hangka kurpici bisa उगाळ पुत्रा सोमे अंकार मुर्या शिरवाती आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याने आमेन.